वयल्यान अक्षरशः घुसटून हाडलो. वी कंडेम दीस. आम्ही हाजेर निषेध करता. आज बाब बिरेश बोरकाराक ज्या पद्दतीन काल मॅन हँडल केलो आम्ही ताका हांगा तेको दिवपाक आयल्या. आमची आजी एक उलयली, एक भयण उलयली की जो टीसीपी मंत्री आसा ताणे एक काल स्टेटमेंट केलो. ताणे सांगले की 70च्यान आपूण 45,000 लोक हाडटा म्हणटा तो. गोंयांत आम्ही गोंयकार 15 लाख आसा. 15 लाख 45,000 म्हणल्यार फक्त 3%. जर तर सगळे गोंयकार जर तर एक झाले जाल्यार 97% या विश्वजीत राण्याक फेस करचे पडटले. 97%. तू गोंयकाराकडे घेऊ नका. काल आम्ही आणि एक स्टेटमेंट पळयलो. प्रमोद सावंतान सांगले की आम्ही दोगांय एक. वी आर वन. या दोघांनी मिळून गोंय लुटला आणि गोंय विकला. ही सगळी अमेंडमेंटा हे हाडटात कित्याक हांका भाटां बेसां आमची विकपाक जाय. याद करा 2012 मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले सरकार येतकीच 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून. आज 14 वर्सां जाली रिजनल प्लॅनूच येना. कित्याक हांकां जागे विकपाक जाय. आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतलो वाडला. एक आमचो युवा भाव हांगा उलयलो, आजी उलयली की आज अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. आज आमच्या युवकांक हांगा जॉब ना. हे सरकार फक्त गोंय जुगाराचो अड्डो आणि सोऱ्याच्यो भट्टी घालपाक सोदता. फक्त गोंयांत तुम्ही आज पळयात कितें प्रमोट करताय. फक्त सोरो आणि जुगार. कसिनो हाडा आणि सोऱ्याच्यो भट्टी घाला. हाज्या बियॉन्ड तांकां कांयच समजना. कित्याक हांगा फक्त जागे विकून विकून फक्त पयशे करपाक जाय. आज ह्या 39A स्क्रॅप करपाचो जो आमचो मुवमेंट जाला म्हाका दिसता फक्त सांत आंद्रेनी पूण पुराय गोंयभर ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान जे जागे कन्वर्ट केल्या म्हाका दिसता सगळे गोंयकार उठपाक जाय.